आज तुम्ही खऱ्या अर्थान प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा दुधसागराचें नांव धरून कितें सांगपाक शकता विजन कितें आसा सावड्डे मतदारसंघा खातीर तुमचें? सावड्डे मतदारसंघाक लागून जे पळय विजन आमचें आसा तें आमी सदांच सांगत आसा. पूण एक पयली गजाल जी पळय आसा फर्स्ट ही अनएम्प्लॉयमेंट जो पळय आसा सावड्डे मतदारसंघात तो सामको म्हणटा तो झिरो करपाची आमची एक जबरदस्त इच्छा आसा आनी त्या खातीर आमचे तकलेन प्लॅनूय आसा. आमी मदीं मदीं केन्ना केन्ना डिस्कस करता. फक्त गोवा गव्हर्मेंटाचे जॉबच घेवन आमी ते करपाक शकचे ना. आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी प्रोजेक्ट हाडचे पडटले आनी तितूंतल्यान सगळे सावड्डेचे युथाक आमकां एम्प्लॉयमेंट दिवपाक अत्यंत गरजेचें आसा. हो आमचो नंबर 1 एजेंडा आसा. 2 नंबर आमचे हितून भितर मतदारसंघात खुबशे टेम्पररी आसा. TSL फॉरेस्टाक शुगर फॅक्टरीक आमच्या टेम्पररी आसा. बाकीचे डिपार्टमेंटाक कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. तांकां परमनंट करपाचो आमचो इरादो आसा. आनी 3 नंबरचो जो इश्यू आसा तो जमनी ज्यो पळय आसा कुमेरी म्हणा एनक्रोचमेंट्स म्हणा अंडर FRC म्हणा बाकी सगळे तरेन खंयचेय जे पळय मालकी हक्क दिवपाक जाय आमच्या लोकांक जेणे करून तांकां सगळे सरकाराचे बेनिफिट्स मेळटले ते ताबडतोब मेळोवन दिवपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. आनी इन जनरल सांगता पर्टिक्युलरली आमी आज ह्या दुधसागर देवाच्या प्रांगणांत आसा सगळे की हो जो स्पॉट आसा तो हो स्पॉट जो पळय आसा तो सामको म्हणटा तो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस जो पळय येतलो गोंयाक ताणें हो स्पॉट विजीट करचो अशा पद्दतीची आमची एक योजना आसा. आनी इवन कनेक्टेड ताका जे पॉयंट्स आसतले आमच्या पयर अध्यक्षांनी म्हजे कडेन एक विशय केलो विलास देसायान की एडवेंचर एक्टिविटी इन काले मागीर तांबडे सुर्ला मंदिर एट साकोडा मागीर सकयल आमच्या कुळ्याक मल्लिकेश्वर मंदिर असे काही इम्पॉर्टंट म्हणजे ती देवस्थानां आनी अदर स्पॉट्स पळय आसा न्ही ते आमी डेव्हलप करून आमी टुरिजमाक वाव दितले. ते बाबतींत आतां आज पर्यंत सरकाराचो एज ऑन टुडे जो पळय की स्टेटस आसा तो पळोवन तेजेर आमकां कितें करपाक मेळटलें हेजे बद्दल आमकां अभ्यास करचो पडटलो. ओवरऑल जे डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय आतां नवो तालुका म्हणटा धारबांदोडा तुमचे खुबशे विजन आशिल्ले ते फाटल्या 5 वर्सांक करूंक मेळना अशें कितें प्लॅन आसतले हेजे लागून? ऑलरेडी आमची विजन जे पळय आसा न्ही धारबांदोडा तालुका जो पळय आसा एक्च्युअली 5 पंचायती धारबांदोडा तालुक्याच्यो सावड्डे मतदारसंघ म्हणून 7 पंचायती टोटल ते 2 पंचायती आमच्यो काले आनी सावड्डे ह्यो सांग्याक पडटा. आतां धारबांदोडा तालुका म्हणून म्हणचे पेक्षा आमी कितें आसा की आमी सावड्डे मतदारसंघ म्हणून जर पळोवपाक गेले जाल्यार निश्चितच प्रॉपर धारबांदोडा हे एक एड्युकेशनल हब म्हणून म्हाका दिसता जगाच्या मुखार येतले जगाच्या मुखार. कित्याक पयर जेन्ना भारताचे माननीय गृहमंत्री अमित शाहजी जेन्ना येयले 14 तारखे नोव्हेंबराच्या फावंडेशन स्टोन घालपाक आमच्या नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सीस युनिव्हर्सिटीचो त्याच दिसा धारबांदोडा कितें हें सगळें जगाक कळ्ळें आनी धारबांदोड्याची वळख त्या दीस जाल्ली आसा. विशय कसो आसा की गणेश गांवकार उमेदवार पार्टीन दिलो पार्टीचे म्हणटा ती सामकी ऑर्गनायझेशनल स्ट्रॉंग सेटअप आसा आनी एकूच मनीस म्हणून हांव तेजेर मात करप जे पळय आसा न्ही ते कलेक्टिवली आमचे मंडळ अध्यक्ष विलास बाब दोनी झडपी मागीर आमचे बाकीचे सरपंच पंच मेंबर्स आनी ऑर्गनायझेशनल सेटअप म्हणून जो BJPचो पळय आसा न्ही तो सजासजी कसो आसा की तो डिस्ट्रिब्यूट जायना. मिटिंगेक आमचे राज्यसभा खासदार विनय भाई ते उलयता सगळे कार्यकर्त्यांक सांगलेले की आमची जी मोख आसा ती 18,000 पर्यंत वचपाक जाय आनी ती मागीर आमच्या मंडळ अध्यक्षान विलास बाबान एंडोस केल्ली आसा आनी आमी त्यात लक्ष घालपाचो प्रयत्न करताले. भाऊ फाटल्या 5 वर्सांत कितें जावंक जाय आसलें आनी कितें जावंक ना कितें दिसता तुमकां? कशें आसा की कितें जावपा जाय जाल्यार ताचे पयलीं आमचे कडेन आराखडो आसपा जाय की बाबा ह्यो 5 गजाली आमकां करपा जाय आनी त्यो 5 गजाली करपाक आमी चालू करपा जाय जाल्यार कळटलें तें. नाजाल्यार समज आमी कितें तरी करपाक गेले खंय डिमांड येता म्हणून आनी लास्टाक तेजो रिजल्टूच मेळना अशे पद्दतीचें थोडेशें वातावरण जाल्लें. आतां कॉमन जे डेव्हलपमेंट्स आसता की रस्ते करपाचे उदक सप्लाय करपाचे मागीर कितें इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स करप आनी डेव्हलपमेंट करप हितून भितर डिफरन्स आसा. मेंटेनन्स हो ऑटोमॅटिकली करचोच पडटा पूण नवीन प्रोजेक्ट हाडप आतां फाल्यां सकाळीं समज आमी रस्ते बरे केले म्हणून जायना. वेदर आमी 25 किलोमिटर रस्तो नवो केलो काय कितें इलेक्ट्रिकल लायनीचे मेंटेनन्स केले मोडले खांबे घातले आनी कितें केलें तारी तुटलेली घातल्यो आमी एक 10 किलोमिटर नवी लायन ओडली काय कितें
हो डिफरन्स आहा तेका